नमस्कार, मी पेडणेचो झेल वल्लभ बर्वे आणि हांव बार्देशची सून प्राची प्रभावळकर वर्दे तुमचा सगळ्यांचा परत एकदा स्वागत करतो. सत्राच्या मानस्थांकडे मागतोय की तेणी नावा घेतो तसे बेगोबेग व्यासपीठार येवचा. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आणि नामनेचे भारतीय साहित्यिक ते कथाकार, निबंधकार, कादंबरीकार, कवी, बाल साहित्यकार अशा विविध अंगांनी सिद्ध लेखन आसात. कोंकणी भाषेच्या विधायक आणि राजभाषेच्या चळवळीत तितल्याच फुडारान आणि वावरान कोंकणीची गुढी वयर उबारपी लेखक तुकाराम शेट. जाणी भुरगो मारून भुसाचो आनंद घेऊन शिकयलो असो घोसान जगपी माणूस म्हणजे भोमानेस संजय तलवडकर, बरो स्टेज आणि मिमिक्री आर्टिस्ट. मी ह्या वेळार प्रशांत भाईकडे मागतोय की त्यांनी व्यासपीठार येऊन सगळ्या मानेस्तांक एक यादस्तीक देऊन त्यांचे स्वागत करचे. काणकोण हांगा जाल्ल्या 24व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनात मॉनिटर या पुस्तकाक केंद्रीय साहित्य अकादमीचो 2018चो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. ते कुमुदबाई नायक. कोंकणी भाषा मंडळाचो रॉक बरेटो पुरस्कार दालगादो साहित्यिक पुरस्कार फावो जावपी ते भोमानेस्त एंथनी मिनेझिस. भारत सरकाराचो नेहरू युवा केंद्राचो जिल्हा युवा पुरस्कार आणि तशेंच सुनापरांत आणि पुढारी वार्ताहरान म्हणून 9 वर्सां काम करपी डॉक्टर उदय गांवकार. कोचीन नेमाळे स्पंदन गोंयांतल्या बिंब आणि जाग नेमाळे कविता बरोवपी तशेंच कोंकणी भाषेत साहित्यिक योगदान दिवपी भोमानेस्त रामानंदा प्रभू. वेद, सूर्यवंशी, अग्नी, ब्लॅक, दंडकार्य, वादळा पयलींची शांतताय, द वर्ड्स, नोकऱ्यो, पंचगानी अश्यो साहित्य पुस्तकां प्रकाशित केले ते म्हणजे निलबा बाब खांडेकार. दिवो साहित्य कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कविता इष्टाचो पुरस्कार फाविल्ले भोमानेस्त वल्लीक वाद्रुश. ते म्हणटा हांव यादी पुजायता आणि लोक म्हाका कवी म्हणटा ते वादालूक डायस. कोंकणी कवी, बऱ्यापैकी लेखक, सूत्रसंचालक, अखिल भारतीय कोंकणी परिषद वावुरपी समितीचे वांगडी, 23व्या परिषदेचे सचिव आणि टीव्ही सूत्रसंचालक भोमानेस्त टायटस मोरोना. कथा एका संडासाची या कोंकणी कथेच्या इंग्लिश अणकाराचो आंतरराष्ट्रीय पावड्यार वावर आशिल्ल्या बूक कंपनीची दी ग्रेटेस्ट इंडियन स्टोरी एवर टोल्ड अरुणाव सिन्हा हाणें संपादीत केल्ल्या झेल्याक तांचो आस्पाव जाता. ते खातीर साहित्यीक मळार तांची तोखणाय जाता. ते म्हळ्यार रामनाथ गावडे. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ कविरत्न पुरस्कार, मुंबई एकता कल्चरल अकादमी उद्योगश्री पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस्त रोझारियो पिंटो. कथाकार आणि अणकारपी म्हणून वळखतात. कोंकणी भाषा मंडळाचे आदले उपाध्यक्ष जुजे लॉरेन्स. हिंदीची प्राध्यापिका असली तरी निजाची एक कोंकणी मोगी आणि बार्देस कोंकणी केंद्राची वांगडी भोमानेस्त सोनिया शिरसाट. फाटली 3 दशकां काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन आणि चेतन मंजू देसाई विद्यालयात कोंकणी विषयाचे प्राध्यापक आणि कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून मोलादीक वाव. तशेंच कोंकणी गोवा युवा महोत्सव, युवा कोंकणी साहित्य संमेलन, भांगराळे गोंय सारख्या साबार कार्यावळींत घडणेक महत्वाचे योगदान दिवपी डॉक्टर पूर्णानंद चारी. दादा हेगडे नावान लिखाण करपी कुळागर चौगडी ह्या मेनाळ्यांनी सुनापरांत दिसाळ्यान बरोवपी भोमानेस्त खगेंद्र हेगडे. म्हाका खबर आसा सगळ्यांक भूक लागली, पण एक बरो नेट दिवया ताळयांचो आमच्या सगळ्या मानेस्तांक. नावां घेता तशी आमी तुमी हांगा येवन तुमची साहित्य सादर करचे. वेळाची मर्यादा मातशी दवरची. तुकाराम बापशे तुमचे साहित्य सादर करचे. तुमचे मुखार येवपाक म्हाका खूब खोस भोगता. हांव एक दलित निबंध तुमचे मुखार दवरता.
नाव आसा कावळो आनी कोगूर. ल्हान निबंद. सकाळची 4-4:30 वरां जावली. अजून फातूर जावची आसा. काही काळोखी रात तशी शांतताय भरून आसा आनी ते उपाट भरलेल्या शांततायेक कू 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 असो नेटान पूण मोठो कलरव आयकूंक येता. मागीर परत शांत. उपरांत झिळमी फातूर सुरू जावन परत कलरव कू 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 कू. 2-3 शेळ्यांचो वांगडाच परत शांत असो. मागीर फातूरची नव्या दिसाची आराधना केलेवरी कांय आपल्या प्रियकराक उलोवंक दिलेवरी बारीक पूण तीव्रतायेन कुगूळचो लांब आवाज गायनाचो. ती आळयता कू 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 कू. त्या कलरवान दोंगरावले उस्केच्या फुलांचे गोडे, आंब्याची चवरां, काजूची म्हाबूस सुजलेली चवरां, काण्णाची बारीक फुलां फुलू लागतात एक एक मोठतायेन. हांव धांवत आसता आयकत आनी भोंवतणची सुरूच घेत. उपरांत बारीक बारीक शेवणी झाडावयली नी घोटरांतल्यान गाय गाय रावतात आपलेच धुंदीन. कळावान 1-2 कावळे काव काव करतात आपल्या वेगळ्या स्वरान. दीस उजवाडलेलो आसता. हांव न्हंयेत उठ्ठां. हांव न्हंयेत उठ्ठां. घरा फाटल्यान कावळ्याचा बोवाळ. हांव भायर येता. 3-4 कावळे घरात बसून आपल्या काव कावात. म्हाका प्रश्न पडटा कावळ्याचो आनी कोगूळचो सूर वेगवेगळो कसो. दोनूय रंगान आनी आकारान ती सारकीच. तांचो सूर एकमेकाक जुळना. कावळ्याचो कर्कश आनी कोगूळचो कोमल. प्रश्नाची जाप म्हाका मेळपाक चडसो कळाव. हांव मनांत तुळा करपाक लागलो. कोगूळचो शुद्ध गावपाचो हेत तो सुरांत. तर कावळ्याचो हेत बोबाळ करून आपोवप केन्नाय कळनाय मरप. तसो तो सगळ्यांचो वळखीचो सूर कसो. कावळो खंयूय तोंड घालता. ताचें अमुकूच अशें खावप ना. मेळटा तें खावप. मेळ्ळो म्हणून लेगीत. ताचो संचार वयर नी जमनीरूय. ताका धरबंद ना. कोगूळ झाडावयली फळां खाता. रुतून पिकपी फळां ती खास नाजूक मोग आनी गोड. ती सात्वीक कशी आनी वर्चस्थ. हेरा पासून अलिप्त. बाकीच्या राटावळी सावन कुशीक. आपले साधनेत तनलेट मग्न. मागीर साधनेत असल्याचे तन मन आनी कर्म बरें आसना जाल्यार कोणाचें कावळ्याचें. ती एकातान गायता. कोगूळ एकातान गायता. आपले फकत सूर लायत तांचेरूच नेट. आपले सूर आनी ध्येय एक करून गायता कू कू कू. मागीर वेगळो लांब आलाप कू कू कू. आपल्या प्रेमाची आराधना केलेवरी ती गायता. प्रेमान आनी आराधनेन काम चड धारदार सुंदर नी मधूर जाता पळय. भावनेन रस रसतात आनी भक्तीन रागसुराची निर्मणी जाता. देव बरें करूं. हांव आतां फुडलें सादरीकरण करपाक आपयता. म्हणजे काणयेचें नांव आसा नसते लाड नाकात. नातलाचे दीस. शाळेक सुटी. भुरगीं आजयेक सदांच येतालीं. तशी आयजूय आयली. 4-5 भुरगीं आजयेक अदीं मदीं येवन वचून आसतालीं. भुरगीं आयले म्हणटकच सगळीं जाणां आपआपल्यो कागाळी आजयेक सांगपाक लागलीं. इतल्यान सुजी आनी निखील पावली. पूण सगळ्यात पयलीं येवपी वैभव आजयेक दिसलो ना म्हूण आजयेन वैभव खंय काय म्हूण विचारपूस केली. इतल्यान वैभव स्कूटर घेवन आजये म्हऱ्यांत पावलो. आजी ताका पळयतच उरली. वैभव तूं स्कूटर चलयता? आजयेन ताका अजापानूच विचारलें. आरे ल्हान भुरग्यांनी गाडी चलोवपाक जायना. गाडी चलयतलो जाल्यार 18 वर्सां पुराय जावपाक जाय. तुका 18 वर्सां पुराय जाल्यार? ना आजे म्हाका 12 वर्सां. कितें आनी स्कूटर चलयता? आजी कितें समजूंक जाय ती समजली. पूण ह्या विशयाचेर मात आजी कांयच उलयली ना. सगळ्यांक बसात म्हूण सांगून आजी घरात गेली. आजी आतां गाडये समानानच काणी सांगतली. गौरीन म्हणलें. सांगू गो काणी आयकून तरी कळुनी ल्हान भुरग्यांनी गाडी चलयल्यार कितें जाता तें. हय तुमकां सगळ्यांक कळपा खातीरच हांव ही काणी सांगता. आयका.
आजेन काणी सांगपाक सुरवात केली. जाणा मारे भुरग्यांनो, रितेश हो 10 वर्साचो भुरगो. आवय बापायलो एकलोच पूत. रितेशागेर गाडयो खूब आशिल्ल्यो. 2 कारी, 1 जीप, 2-3 मोटरसायकली आनी स्कुटरी आशिल्ल्यो. रितेशाचो बापूय बिझनेस करतालो. ताका लागून ताच्या बापायक दिसभर गाडी घेवन भोंवचें पडटालें. सांगेर गाडी घेवन खूब जाण येताले. गाडयो पळोवप रितेशाकय गाडी चलयन दिसतालें. पूण ताची मम्मा आनी पप्पा ताका गाडी चलोवपाक दिनाशिल्ले. कित्याक जाणा, ताका 18 वर्सां पुराय जावंक नाशिल्लीं. गाडी चलोवंक दिना म्हूण रितेश मस्ती करतालो, रडटालो, जेविनासतना रावतालो. मम्मान ताका खूब समजावन सांगलें, रितेश तूं अजून ल्हान आसा, 18 वर्सां जाय मेरेन तुका गाडी चलोवंक मेळची ना अशें सांगतकच ताका तिडक मारताली. एक दीस रितेशान घरात कोण ना तें पळोवन गॅरेजींतल्यान स्कूटर ओडीत भायर काडलें आनी दुखलत व्हरपाक लागलो. अशें करता करता हळूहळू स्कूटर स्टार्ट मारपाक लागलो आनी एक दीस ताका ती गाडी चलोवपाक जमपाक लागली. आपणाक स्कूटर चलोवंक येता म्हूण तो सामको खोशी जालो. ही गजाल ताणें आपल्या सगळ्या इश्टाक सांगली. म्हाका स्कूटर चलोवंक येता म्हूण नाचपाक लागलो. इश्टान ताचें सगळें आयकून घेतलें आनी हाका बुद्ध शिकोवया म्हूण बरोच फुलयलो. रितेश, खरेंच सांगता तूं, तुका स्कूटर चलोवंक येता? तशें जाल्यार आमगेर एक दीस यो मरे स्कूटर घेवन. तुका स्कूटर चलोवंक येता काय ना तें कशें कळटलें अशें ताका सांगतकच आपणाक स्कूटर चलोवंक येता म्हूण दाखोवपाक तो स्कूटर घेवन इश्टागेर गेलो. इश्टा स्कूटरी फाटल्यान बसयलो आनी सांगता थंय ताका भोंवडायलो. आपली तोखणाय करता तें पळोवन रितेश सामको खोशी जालो. सांज जाता अशें दिसतकच ताका मम्माची याद आयली. आतां कितें करतलो? कशेंय करून मम्मा आनी पप्पा घरा पावचे पयलीं ताका घरा पावपाक जाय आशिल्लें. सगळ्या इश्टाक ताणें बाय केलें आनी तो घरा वचपाच्या वाटेक लागलो. रितेश मम्माच्या हुस्क्यान गाडीत फास्ट चलोवंक लागलो. वता वता दुसरे गाडयेक सायड दितना फुडल्यान येता त्या गाडयेक ताची स्कूटर आपटली. त्या बरोबर रितेशाची स्कूटर लवणली आनी स्कूटरी वेल्यान तो सकयल पडलो. थोडो वेळ ताका कितें जालें तें कांयच कळेना. कोणे तरी ताका उदक हाडून ताच्या तोंडार मारलें. रितेश सावशील जालो. त्या बरोबर तो भियेलो आनी रडपाक लागलो. ताच्या हाताक आनी पांयाक बरोच मार बशिल्लो. इतलें म्हणसर थंय लोक जमा जाले. कोणालो भुरगो काय म्हूण सगळे चवकशी करपाक लागले. ल्हान भुरगो गाडी चलयता म्हूण सगळे जाण ताच्या आवय बापायची चूक करपाक लागले. कांय वेळान थंय पुलीस पावले. रितेशा पुलिसांनी हॉस्पिटलांत व्हेलो. रितेशा एक्सिडेंट जालें कोणे तरी फोन करून ताच्या आवय बापायक सांगलें. ताका सामको घाम सुटलो. आवयचो प्रेशर देंवलो. भुरग्याक कांय जायना जाल्यार पुरो देवाक पांयां पडत ती हॉस्पिटलांत गेली. थंय रितेशा बरोबर पुलीस आशिल्ले. जे गाडयेक आपटून तो पडिल्लो तोय थंय आशिल्लो. थंय आशिल्ल्या एका पुलिसान ताका विचारलें, तुमी त्या भुरग्याचे बापूय? हय, रितेशाच्या पप्पान म्हणलें. तुमकां खबर ना ल्हान भुरग्याच्या हातान गाडी दिवंक जायना म्हूण? बरें वायट जालें, कितेंय जाल्लें जाल्यार कितें जावपाचें? पुलिसान ताच्या बापायक बरोच तापयलो. हें सगळें आयकून ताच्या बापायक लज जाली. खरें म्हणल्यार रितेशा गाडी चलोवंक येता म्हणपाचें ताका खबरूच नाशिल्लें. ताका हें सगळें आयकून अजापूच जालें. पूण सांगतलो कोणाक? मान सकयल घालून लजेन तो बावडो कसो उगीच रावलो. रितेशाक कायद्यान 18 वर्सां पुराय जावंक ना म्हणटकच ताका गाडी चलोवंक मेळना. पुलिसान सांगिल्ले प्रमाण कोणाकय कितें जाल्लें जाल्यार रितेशाचो बापूय पुलिशे भितर पडपाचो, म्हणजे बंदखणीक उरपाचो. ताचें लायसन कॅन्सल जातलें आशिल्लें आनी रितेशाच्या बापायक पयली ख्यास्त जातली आशिल्ली. रितेशान केल्ले एके चुकी खातीर ताच्या आवय बापायक कितले त्रास जावपाचे न्हय. आपणाच्या चुकी खातीर पप्पाक कितले त्रास भोगचे पडटले आशिल्ले हाची जाणीव रितेशाक जाली आनी ताका खूब खंत भोगली. पप्पा म्हजें चुकलें. तुका खबर नासतना हांव स्कूटर चलोवंक शिकलो. इश्टाक दाखोवपा खातीर हांव गाडी घेवन गेल्लो. म्हज्या पप्पाची कांयच चूक ना म्हूण सांग म्हूण रितेश पुलिसाक पांय पडून रडपाक लागलो. सगळ्यांनी ताका माफ केलेंच, पूण आयच्यान 18 वर्सां जाय मेरेन गाडी चलोवचो ना म्हणपाची ताका ताकीद दिली. देव बरें करूं. फुडलें साहित्य सादर करपाक हांव आपयता डॉक्टर उदय गांवकर. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा नितळ वारें नितळ उदक. नितळ वारें नितळ उदक खावचें आनी पिवचें. नितळ वारें नितळ उदक खावचें आनी पिवचें. त्या खातीर भावानो झाड एक लावचें. त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचें. एक झाड लायात, एक झाड लायात, प्राणवायू फुकट घेयात. एक झाड लायात, प्राणवायू फुकट घेयात. झाडां रुखां लायली जाल्यार, झाडां रुखां लायली जाल्यार सगळें फुकट खावचें. झाडां रुखां लायली जाल्यार सगळें फुकट खावचें. त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचें. आरे मनशा, रे मनशा, आरे मनशा, रे मनशा,
आमकां तोडू नका, आमकां मारू नका, आमकां तोडू नका, आमकां मारू नका, तुझ्या सारको जीव रे आसा आमका, तुझ्या सारको जीव रे आसा आमका, हे राज तुमचे आमचे, हे राज तुमचे आमचे, त्या खातीर भावानो झाड एक लावचे, त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचे. तू न्हय रे पूत एकलो भुंयेचो, तू न्हय रे पूत एकलो भुंयेचो, रात दीस रंगता हांगा खेळ कोटी जिवांचो, रात दीस रंगता हांगा खेळ कोटी जिवांचो. हसत हसत येवचे हांगा, हसत हसत येवचे हांगा, गीत नवें गावचे, हसत हसत येवचे हांगा, गीत नवें गावचे, त्या खातीर भावानो झाड एक लावचे, त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचे. कोणी वैरमळ बातळा, कोणी वैरमळ बातळा, कोणी सकल झाडा मुळा, कोणी वैरमळ बातळा, कोणी सकल झाडा मुळा, कोणी झाडार कोणी माडार, कोणी झाडार कोणी माडार, कोणी उदका तळा. मुक्त हांगा मुक्त सगळे, मुक्त हांगा मुक्त सगळे, कोणी येवचे कोणी रावचे, त्या खातीर भावानो झाड एक लावचे, त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचे. मनशा तुझ्या करणे खातीर, मनशा तुझ्या करणे खातीर सैम इबाडला, मनशा तुझ्या करणे खातीर सैम इबाडला, सैमाच्या घटकाचो जीव तुवें घेतला, सैमाच्या घटकाचो जीव तुवें घेतला. गेल्या मेल्या तांच्या खातीर, गेल्या मेल्या तांच्या खातीर दूख एक गाळचे, गेल्या मेल्या तांच्या खातीर दूख एक गाळचे, त्या खातीर भावानो झाड एक लावचे, त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचे. नितळ वारें नितळ उदक खावचे आनी पिवचे, नितळ वारें नितळ उदक खावचे आनी पिवचे, त्या खातीर भावानो झाड एक लावचे, त्या खातीर भयणीनो झाड एक लावचे, झाड एक लावचे. आनी एक ल्हानशें गीत आसा भुरग्यां खातीर खास करून. कावळ्या काक्या, कावळ्या काक्या उड 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 बदक्या मामा धाव रे, कावळ्या काक्या उड 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 बदक्या मामा धाव रे, सोशा पिल्या धाव 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 आम्या पोना पाव रे, सोशा पिल्या धाव 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 आम्या पोना पाव रे. कावळ्या काक्या उड उड उड, कासवा पिल्या बुड बुड बुड, कासवा पिल्या बुड बुड बुड, मान्या आका उठ उठ उठ, नुस्त्या बाये हुगो हुग, बेब्या बेब्या मार्रे बुड, मार्रे बुड मार्रे बुड, बेब्या बेब्या मार्रे बुड. कावळ्या काक्या उड उड उड. किरा मोरा येया रे आईज मजा करया रे, किरा मोरा येया रे आईज मजा करया रे, चला धावा धावा आता, चला धावा धावा आता, तळयेर सगळी जमल्या रे, चला धावा धावा आता, तळयेर सगळी जमल्या रे. कावळ्या काक्या उड उड उड. सोसो आयलो पिसो आयलो, सोसो आयलो पिसो आयलो, रानाचो हो राजा आयलो, सोसो आयलो पिसो आयलो, रानाचो हो राजा आयलो, राजा प्रजा एक जाली, आम्या पोना रे, आम्या पोना रे, आम्या पोना रे. कावळ्या काक्या उड 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 बदक्या मामा धाव रे, कावळ्या काक्या उड 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 बदक्या मामा धाव रे, सोशा पिल्या धाव 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 आम्या पोना पाव रे, सोशा पिल्या धाव 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 आम्या पोना पाव रे. कावळ्या काक्या उड उड उड, कावळ्या काक्या उड उड उड. देव बरें करूं. फुडलें साहित्य सादर करतले जुजे लॉरेन्स. कथेचें नांव जावन आसा जोर. जेन्ना सोमोनी देसायाच्या आंगात गरमी चडूच वाडली तेन्ना तो दोतोर शिवरामा कडेन गेलो. दोतोरान आपले पुळवे वयर काडून पळयले आनी सोमोनीक बारीकसाणेन तपासलो. ताणें ताका खोंकली काडूंक लायली
आनी समोनीचे अणकुले वयर सकयल कशे जातात ते पळयले. दोतोर शिवरामाच्या कॉन्सुलतरींत शिंप्याची जनेलां आसली. दोतोरान समोनीक त्या जनेलाच्या उजवाडांत उबो केलो आनी जमनीक पळयत रावलो. जोर, ताणें म्हणलें. जोर? सावळेक, तुज्या सावळेक जोर आयला. समोनी चिंतेस जावन घरा परतलो. तेन्ना म्हणसर सावळ्यो लांबिल्ल्यो, पूण समोनी फाटल्यान पळयनासतना चलत गेलो. रातचो मात न्हिदचे पयलीं दिवलेक फाट करून तो वणटीक पळयत रावलो. हय, सावळी मातशें सुजल्या खरी. खंयच्या सावळेक जोर आयला दोतोर? ताणें दुसऱ्या दिसाक दोतोर शिवरामाक विचारलें. तुज्या दिसाचे सावळेक वा रातचे? दोतोर शिवराम पोक घालूंक विसरिल्लो. दोळे बारीक करून ताणें समोनीक रागान पळयलें. तुका कितें दिसता रे? हांव रातची सावळी तपासपी दोतोर रे? तसल्या कामाक तूं वच त्या सकयल्या बाजारांतल्या दोतोर चंद्रा वेळुगेर वच. त्या दनपारां सोमनी घरा चलता आसतना आपले सावळेचो हुस्को करीत आसलो. सावळी आतां मातशें बारीक जाल्ली. ताणें रस्त्यार बसून सावळेक हात लायलो. सावळी बरीच हूण लागली. आपणे सावळेची कुयदाद बरे भाशेन करूंक ना म्हणून ताका वायट दिसलें आनी आयच्यान सगळें जाग्यार घालतलो अशें चिंतीत चमकत घरा गेलो. सारको बस, हलू नाका. ताचे बायलेन ताका दनपारच्या वतांत बलकावांत बसयलो आनी ताचे सावळेक गरम तेल आनी कोडू लिंब्याच्या पानांनी बरी शेकयली. ती तेल रगडीत रावली आनी वरां सावळी लांबीत गेली. सावळी सामकीच पातळ जातकच समोनी उठलो. तेलान चिकचिकीत जाल्ले जमनी वयल्यान चलत घरांत भितर सरलो. नालो आनी पांघरून घेवन न्हिदलो. आयज दुकानार वचनाका रे, बायलेन ताका सांगलें. आमसाण आनी कांद्याच्या वासान जोर चाळवतलो. सांजेच्या वेळार गडेकार आयलो. जगमीची ताळी घेवन समोनीचे सावळेक यतिश्ठ जाळायली. मागीर विडी पेडोवपाक उगडो बसलो तेन्ना समोनी ताका विचारलें, हें झाडणी करतात तें चड करून पिशा सोण्यांक घांस मारल्यार करतात न्ही रे? हय, पिशा सोण्यांक, सोरपांक आनी सावळ्यांक, गाडेकारान म्हणलें आनी आपल्या आंगा वटेन धुंवर सोडीत बसलो. चवथ्या दिसाक समोनी उठून दुकानार गेलो. ताच्या फाटल्यान चलतले सावळेक सांबाळून ताणें आपुरबायेन भोंवडायली. तिका रस्त्याच्या फोडकुलांनी पडपाक वा फातरांचेर आपटूंक दिल्ली ना. मदींच रस्त्याचेर बसून जोर पळयलो. सावळेची तणसाण पळोवन खुशाल जालो. जोर बरो निवळ्ळा, दोतोर शिवरामान जमनीक कान लावन म्हणलें. पूण अजुनूय फ्राकेज आसा. दिसाक 3 फावटी पेज पिवय. घरा वतना रस्त्यार देगेक रावन मुताचो गोगो सोडून ताणें आपली सावळी चिप भिजयली. ताका मोराची देसायाची याद आयली. घरा पावलो तेन्ना सावळी जेमेवंक लागली. रातचे म्हजे काटीर कित्याक न्हिदना गो? बायलेन हाडिल्लें ग्लासभर दूद पिवून ताणें विचारलें. तें ताचे काटीचेर ताच्या म्हऱ्यांत बसलें आनी दोगांय चुन्या वणटीचेर आपल्या सावळ्यांक पळयत रावलीं. बाबूलो गेल्ल्यान बाबू वचत सावन म्हज्यान नजर ती रडकुरी जाली. समोनीक तिची सावळी बारीक आनी दुखेस्त दिसली. आपले सावळेन तिचे सावळेक वेगेन घेवन ताकाय दिवची अशें दिसलें. पूण चोगाय जाणां हाल नासतना ओग्गी बसली. बऱ्या वेळार पयशिल्ल्या पाडोळेच्या वेळे वयल्यान मिरगाचें वारें धांवत आयलें आनी गुडे आनी पाडी हुपून समोरच्या धाकट्या मातयेच्या घरा कडेन पावलें. वाऱ्यान जनेलांतल्यान फूंक मारली ते बरोबर वखदां बाटलेच्या पेत्रोलच्या दिव्याची जोत थरथरली. त्या नेटार सावळ्यो हालतात तें पळोवन समोरीन म्हणलें, पळय ती कशी नाचतात ती, पळय पार्वती. पार्वती मुरगुटून हांसूंक लागलें. आपले सावळेन हात उबारून तिचे खांदार दवरला तें पळोवन
समोरी मातशें दर्जेलो ताणें वण्टी वयल्यान दोळे काडले आनी खिणांत दोनूय सावळ्यो वेंग मारून एक जाल्यो. रात वाडत गेली. वारें बंद पडलें. पेत्रोला दिव्याची ज्योत शिवलिंगा वरी तीर उबी रावली. वण्टी वयल्यो सावळ्यो मात जोर आयिल्ल्या वरी वयर सकयल जायत रावल्यो. देव बरें करूं. आतां हांव आपयता डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. दनपार जाल्या. न्हिदेचो वेळ काय जेवणाचो वेळ कळना. अशा वेळार हलक्यो सादेश्यो कविता गायता. विश्व कोंकणी गावया वट्ट एक जावया. विश्व कोंकणी गावया वट्ट एक जावया. केरळ आसू कर्नाटक मुंबई दिल्ली गोया. विश्व कोंकणी गावया वट्ट एक जावया. देश आसू परदेश कोंकणी कोंकणी जागवया. देश आसू परदेश कोंकणी कोंकणी जागवया. अस्मितायेची गुडी वैर वैर हुबोया. अस्मितायेची गुडी वैर वैर हुबोया. विश्व कोंकणी गावया गावया वट्ट एक जावया. केरळचे येवचे तेल केरळचे येवचे तेल कर्नाटकच्यो वाती. केरळचे येवचे तेल कर्नाटकच्यो वाती. गोंयचे मातयेची पंटी उजवाड उजवाड पाकोवया. उजवाड कोंकणी पाकोवया वट्ट कोंकणी गावया वट्ट एक जावया. जाली कविता. अर्ध न्हिदेचे लकणेर अर्ध न्हिदेचे लकणेर दोळ्यांनी चंद्र देवता. अर्ध न्हिदेचे लकणेर दोळ्यांनी चंद्र देवता. झेमेतले तन्ने चान्ने झेमेतले तन्ने चान्ने मोन्यांत पनेळ जावन पेवता. अर्ध न्हिदेचे लकणेर दोळ्यांनी चंद्र देवता. साळका कामरून तळे कळ्यांक फुसलायता. साळका कामरून तळे कळ्यांक फुसलायता. खोल तन्रेच्या दर्यार खोल तन्रेच्या दर्यार कोण म्हाका वलयता. अर्ध न्हिदेचे लकणेर दोळ्यांनी चंद्र देवता. नीद धुंद नीद धुंद वरात शियाचे उबे. नीद धुंद वरात शियाचे उबे. दवा धुरेच्या मग्न मुळसा. दवा धुरेच्या मग्न मुळसा. फातोडेर धुक्यांत
सूर्य कापूर पेटयता फातोडेर धुक्यात सूर्य कापूर पेटयता अर्धनिदेर लकणेर दोळ्यांनी चंद्र देवता. निमाणी कविता सादर करताना होता फास्ट करता. देवा तुका हांवें कॉल केल्लो, देवा तुका हांवें कॉल केल्लो. हालीं सगळें ऑनलायन न्ही, तुज्यो आरत्यो प्रार्थना गायना मंत्र पठणा ऑनलायन. तुज्या अभिषेकाच्यो पावत्योय बी गुगल पे. म्हणून म्हणलें देवा तुका कॉल करचो. तूं हांगा थंय सगळे कडेन म्हणून देवा रचणाऱ्या म्हणत फोन वाऱ्यार घुवणायत कॉल केलो. देवा तूं रेंजीतूच ना. म्हाका एक अणभव सांगचो आसलो देवा फोन करून. देवा हांव कसले भानगडीत ना. तिरंग्यातलो भगवो रंग आंगार चडयलो जाल्यार पांचवो रंग म्हजेर नाराज जालो. तिरंग्यातलो पांचवो रंग न्हेसल्यार धवो रंग दुबावान पळोवंक लागलो. अशें आपालिपा करता तरी कशें कित्याक तरी. तिरंग्यातले अशोक चक्र कितें चल्लां हांगा म्हणत शोक दीत तकली चक्रावन सोडटा. देवा तूं तरी राखण दी म्हणून तुज्या दारान आयलो. देवा तूं तरी राखण दी म्हणून तुज्या दारान आयलो आनी तुकाच राखूंक पुलीस आनी गुरखे वॉचमॅन पळोवन गोंधळा. देवा तूं पूण सोशीक. देवा तूं पूण सोशीक. काल मेरेन कितलीं वर्सां त्या रस्त्या कुशीक दुकान थाटून घुमटेन खंय तरी कशें तरी रावतालो. आतां त्या कुरकुटाच्या तुज्या त्या फाटल्यान व्हडली एक कॉलनी आयल्या. तेन्ना तुका पळयल्यार पळयताले होर्न वाजोवन वताले. आतां तुजेच कृपेन तुजे घुमटे फाटल्यान व्हडली कॉलनी जाल्या. प्लॉट फॉर सेल अजून बोर्ड थंय आसा. आनी तुवें तुजे नवे देव मंदिर जालां. वोट बँक जिंदाबाद. देवा वोट बँक जिंदाबाद. देवा तुका कॉल करपाचें कारण तुज्या उत्सवाच्या बॅनराचेर तुजो फोटो बारीक आनी तांचो फोटो मात व्हडलो व्हडलो. हें कितें? मायले जिंदाबाद, मायले जिंदाबाद. तरी तूं वगी कितलो सोशीक तूं खंय तांच्या जातीचो देव. ते म्हणटा तो खंय तो तुमच्या समाजाचो देव. देवा म्हाका जातूय कळना आनी समाजूय कळना. हांव खंय वचूं? तुजेच कडेन आयला. आतां आपलो देव म्हणत तकल्यो फोडीत दुधाच्या अभिषेका बगर ते रक्ताचो अभिषेक तुज्या पांयार उडयतात. देवा तुज्या देव मंदिरान तूं वगी कित्याक सोंपलें? पुलीस बंदोबस्तान तुजे फेस्त उत्सव कित्याक जावचो तर आमचें कितें? झगडी कटकट नाका म्हणून तुकाच कुलूप बंद केला आनी कलेक्टरा पाव म्हणून लोक देवा म्हणटा कलेक्टराक पांयां पडटा. देवा आतांच कळ्ळा काल राती चोरांनी तुजे भांगरी चोरले आनी तुकाय फारावन व्हेले. पुलीस तपास चालू आसा अशी बातमी आयल्या. चोर सापडना. ते सापडचे न्हय म्हणून चोरूच तुका पांयां पडटा आनी तुय तांकां पावता. अरे सापडून दी बरें देवा तांकां. हांवें म्हजें बोमाड्याचें दुकान थंय अर्द्यार दवरून तुज्या भेटेक आयिल्लो. देवा तुज्या श्रद्धेचे बोमाडे फुटून तुजें दुकान बंद जावचें न्ही इतलेंच मागता. सगळ्यांकूच भूक लागल्या. दिता त्या वेळेन मातशें आपलें एकूच साहित्य सादर करचें. फुडलें साहित्य सादर करपाक आपयता वादादुद्दार. माया मोगाचो नमस्कार. एकूच कविता सादर करता. कवितेचे नाव आसा मरण. मरण जाय मरण, मरण जाय मरण, मरण जाय मरण, मरण जाय मरण. भर पिट्यार तो बोवाळटालो. मरण विकपाचो यत्न करतालो. हांवें लागीं वचून विचारलें
कशें रे मरण? हांवें लागीं वचून विचारलें, कशें रे मरण? ताणें म्हाका निरकिलें आनी मोठ्यान हांसलो. म्हणपाक लागलो, मॅडम तुका परवडपाचें ना, मॅडम तुका परवडपाचें ना. म्हाका राग आयलो. हांवें म्हज्या जिवीतभरची जोड ताच्या सामकार उडयली. तो चुरचुरलो. मॅडम ही रक्कम दिवन जिवीत विकतें घेवंक मेळटा, मरण न्हय. मॅडम ही रक्कम दिवन जिवीत विकतें घेवंक मेळटा, मरण न्हय. हांव तिडकलें जाल्यार सांग, मरण विकतें घेवंक आनी कितें दिवं? मरण विकतें घेवंक आनी कितें दिवं? ताणें मायेन म्हजे तकलेर हात ओडलो. म्हाका मॅडम म्हणपी ताचो सुरूय बदल्लो. बाय मरण विकतें घेवंक जीव दिवचो पडटा. तूं तर आदींच मेला. बाय मरण विकतें घेवंक जीव दिवचो पडटा, तूं तर आदींच मेला. मरण दिवन मरण कशें विकतें घेतलें? कशें विकतें घेतलें? त्या खातीर जिवे आसूंक जाय. देव बरें करूं. फुडलें साहित्य सादर करपाक आपयता रामकांत गावडे. कथिका जोगूळ. भाऊ लायटीचे व्हडले लायनी आमकां सामके त्रासान जातले मरे. शिवा आपली कागाळ घेवन गांवचा पंचा कडेन गेलो. अरे असो करशेता कित्याक? कितें जालां? भाऊ आमच्या 9 रुपया पाडकान हात पांय बडयत 4 म्हयन्याचो गाब उडयलो. गाब उडयल्यार ताका लायटीची लायन कित्याक जबाबदार? गोरवां दोतोर म्हणटालो कसली तरी शॉक लागता आनी अशें जाता. असल्यो 2-3 केसी जाल्या थंय. तुका आनी त्या दोतोराक लागला पिशें. वगीत कितें बडबडो नाका. म्हाका तें सारकें सांगपाक कळना. बाबू तूं सांग रे कितें तें? आपले फाटोफाट येयल्ल्या पुताक ताणें फरमायलें. भाऊ दोतोर म्हणटालो पावस पडटना व्हडल्या खांब्याचे वायरी पोंदा रावपाक जायना. कसलो तरी इलेक्ट्रीक मॅग्नेटीक करंट जीव ओडून घेता खंय. हय मरे, जेन्ना हांव ही व्हडली लायन गांवांतल्यान नाका म्हणून झगडटालो तेन्ना कोणूच म्हाज्या फावरार नासले. आतां सांगा वचोन तुमच्या सरपंचाक. तेकाच लागून जालां हें. तेन्ना सरकाराक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक उकसाण जातालें न्हू. भाऊ तो म्हाजेवरी बिनअक्षरी. वयले सांगता तशी तकली हालोवपी. बरोबर, तांकां असलेच गणसाबैल जाय. ते शारांनी रावता आनी आमच्या गांवाची वाट लावन उडयता. भाऊ वयल्या आनी सकयल्या वाड्यारूय अशेंच आयकूं येता. लोकांल्यो लायटी, टीव्ही, फॅन आपशींच वयता. त्या खातीर घर कोसळच्या पयलीं कितें तो उपाय करूंक जाय. आनी हांव फुडें सरलो जाल्यार फाटल्यान तुमी रावतले हेची कितें गॅरेंटी? ना भाऊ, हे फावट तशें जावचें ना. सगळे लोक तिडकल्या. अरे ह्या लोकांक वळखता हांव. तरी भाऊ हें आतां केल्यार तुवेंच करपाचें. बरें पळयता. लुकसाणी तरी दिता जाल्यार पळोवया. चेडो गाडी घेवन येतकच आमी सुनेक घेवन दोतोरागेर वचपाचें आसा. वयतना सरपंचाक म्हणटा आनी येतना साहेबाकूय सांगता. त्या उतरांनी शिवा धादोशी जावन घरा परतलो. एका प्रकल्पा खातीर उंच खांबे घालून निकराशी केवी लायन गांवांतल्यान व्हेल्या. तेन्नाच्यान अदीं मदीं कितें घडत आसलें. त्या खातीर लोकांच्या मनांत वगीच भंयसो निर्माण जाल्लो. तिडकल्ल्या लोकांच्या आदाराक भाऊ पंचान खवदळ घातलो. पंचायत धरून जायतीं ऑफिसां आलयलीं. पूण 2-1 म्हयने जाले तरी कोणाकूच कसलो फायदो जालो ना. चाळवले लोकूय इल्ले थंड पडले. भाऊन मात आपलें सादयलें. पंचाचो सरपंच जालो आनी चेड्याक सरकारी ठेको मेळोवन घेतलो. लोकांगेर चालले तशें अचकीत एक दीस शिवाच्या घरांतली विजेची उपकरणां बिगडली. तशी तेची तिडक मस्तकाक मारली. पूण कांयच उपाय नासलो. विजे बगर 2-3 दीस त्रास जातकीर घरच्यांनी ताका नव्या सरपंचागेर धाडलो. तेणी तेची सगळी काणी आयकून घेतली आनी म्हटलें, अरे ते व्हडले लायनी खातीर हें कितें घडटा पळय म्हणटा पळय तें सगळें फट. तुमी तो एकामेका मदीं भरलेलो भंय. सरकारी रिपोर्टा प्रमाण तसलें कांयच घडना. आनी कोणाय फुड्यान वयतले जाल्यार प्रूफ जाय पडटा. आसा तुजे कडेन? आनी हे तुजी टीव्ही बी ते लायनी खातीर वचूना. तर काल जो गडगड आनी जोगला मारलेली तेणी ते पिड्ड्यार जाला. आमचोय फ्रीज गेला. ते आतां कोणाक सांगचेलें? सध्या तरी ती लायन नवीन आसा. वापर जातकीर त्रास उणे जातले. भाऊची उतरां आयकून तो कितें समजुपाचें तें समजलो आनी मन्यांनी पडटलो.
घरा कडेन पुतान ताका सांगलें, आरे बाबू तुवें ताका सांगपाचें न्हू, गडगड मारलेलो काल आनी आमची टीव्ही बी जळ्यार 3 दीस जाले. पूण तेणें जाप काडली ना. चरवाक सोडलेली गोरवां हाडपाक तो दोंगुल्लेवशी गेलो. थंय लागींच भाऊची सून बी काण्णां काडटाली. तांकां दुर्लक्ष करीत तो गोरवां आवडपाक लागलो. इतल्यान पावस येयलो. तशी ती आकांतान व्हडल्या खांब्यालागच्या एका झाडा पोंदा धांवली. पूण अचकीत किळचीशी तेच्या कानार पडली. तेणें वळोन पळयलें जाल्यार भाऊची सून शॉक लागलेले वरी हातपाय वडयताली. तेणें बेगीन वचून तिका घरा कडेन पावोवपाक मदत केली. 2 दिसांनी खबर कळ्ळी. भुरगें ना ना म्हणून 5 वर्सांनी भाऊचे सुनेक दीस गेल्ले. पूण देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. परत एकदा आमी सगळ्या साहित्यांकडे मागतोय की तेंच्यांनी खंयचा एकच साहित्य सादर करचा. फुडल्या जाग्यार येतात भोमानेस संजय तळवडकर. ते पदरी गेले, ते उणी गेले अशें सगळेच म्हणटात. तशें पळोवंक गेल्यार बरोबर आसा. आतांचे पदेर पयलीं सारके सूर घाल्ले उणी करनात वा तोरात करकरीत कांकणाय करनात. पूण बऱ्यो बऱ्यो बिस्कीट करतात, केक करतात, वेज रोल करतात आनी पिझ्झाय बी करतात. हें सगळें म्हाका कित्याक सांगीन दिसलें तर पयलीं सारकें आतां कांयच उरूंक ना. आतां सगळें बदल्लां. पयलीं सोयऱ्यागेर वतना घरांत मुद्दम कितें केल्ले जिन्नस व्हरताले, जावं ते धोणस, तवसळी, चोकल्यो, गोडाचे लाडू, गुळयो, चुकुरुणे अशें कितें. पूण आतां भायल्यान हॉटेलांतल्यान सामोसा, पेस्ट्रीज, पॅटीस सारके जिन्नस घेवन वचचे पडटा. कित्याक? आमगेर माम येतालो केन्नाय असोच. शाळेक आसतना वा मागीर आमी इस्कॉलाक आसतना घरा माम आयलो म्हूण कळटकच खूब आनंद जातालो. ताची कारणां वेगवेगळी आसतालीं. पयलीं कारण म्हळ्यार माम येतना सायकल घेवन येतालो. हांव सायकल चलोवपाक शिकलो ते मामाली सायकलीचेर. पयलीं फक्त हातांत घेवन भोंवप. मागीर एक पांय पेदालार दवरून एक हात दाण्याक धरून लंगडत सायकल चलोवप. मागीर हळू दांगा पांय घालून सायकल बॅलन्स करूंक शिकलो. तसो फुडें सायकल घेवन खंय मेरे कडेन व्हरप, मेरेवेल्यान दांड्यार आनी पेदाल घालून फुडें व्हरप. अशी खूब कसरत केल्या. धोपरां आनी कोपर फोडून घेतल्यात आनी सायकलीची जी सामकी उरफाट केली. आमी नवी सायकल घेतली पूण मामाली सायकल घेवन भोंवपाची मजा कमी जाली ना. मामाली आतां एक पोती आसताली मॅटीची. ताजेर तांबडी सुतान भरिल्लीं फुलां आनी 5 सुतान भरिल्लीं पानां. ती पोती हाडून मामा म्हज्या आवय कडेन दिवप. आमी तेन्ना मामा भोंवतणी उटमळटाले. मामान मागीर आपले कालसांवाच्या बोल्सांतल्यान एक कागदाची पोटली काडप आनी ती हळू सोडप. जादूची जाल्ले भशेन. भितर आसताली लिंबाची पिपरमिठां, तांबडी आनी हळडुवी. मातशी चिकचिकीत जाल्ली. कागदांतले एक काडून आमकां दितना इल्लें कागद ताका चिकटताले. त्या पिपरमिठाची गोडी आतांची केदेय व्हडली कॅडबरी चॉकलेटीक येवची ना. मागीर आमची नदर आसताली ती पोतयेचेर. आवय म्हणून कसली ती खंय पोती रोखडीच उगडटा. आपल्या हातांतलें काम कुशीक दवरताली आनी मामाक च्या करून दिताली. च्या आनी शेवयो वाळिल्ल्यो फळफळीत, तातूंत तन्नी नाल्लाची सोय, वेळ बी घालून आमकांय बी इल्ल्यो दिवप. पानवेलीची नांवान मस्गांवतप. तशें मागीर हांगच्यो थंयच्यो खबरी करता पोतयेंतले एक नग भायर काडप. पयली पोटली भायर काडटाली ती केळीची पानां गुटलायिल्ली फुलांची. मामाल्या पोरसांत फुलिल्ली मामाईन घाल्ली एक फांती. आमची मामाई क्लास फाती घालता. फुलां कसलीय आसूं, फाती बेस्ट. तातूंत बोकोड्यो बी घालून, झिगझिग बी, चॉकलेटीची कागदांची. तातूंत बोकोड्यो बी आसतालो. ती पोटली सोडटकच घरभर फुलांचो वास येतालो. तातूंत आसताली आबोलीं,
गोटलाची कळयो, नागचाफी आणि खूपशी पात. दुसरी पोटली उघडची पयलींच आवय ती व्हरून देवा कडेन दवरताली. मागीर दुसरी कागदां गुठलायिल्ली मोठीशी पोटली काडटाली. पळयल्यार तातूंत एक हालिमांचो डबो. डबो उक्तो केल्यार पोस. गाय दिल्या, पाडी जाल्या. मामान म्हळें पोस म्हळ्यार खरवस. खरवस हें उतर म्हाका आवडना. पोस म्हळ्यार गडगांदचें. पोस दाट दाट हळडुवच चुळकुचे बी पडयले पुराक. एक वेगळोच वास. तो आवय मागीर एका ताटांत घालताली आनी ताची कापां करताली. सगळ्यांक ती मागीर कापां ताटलेक घालून दिवप. किती तो पोस लागतालो जाणा. आतां गोरवां आनी म्हशी खूब आसात, पूण पोस मेळपाकूच तात. तिसरी पोटली आसताली ती म्हळ्यार वखदांची. आईन मुद्दाम दिल्या. तुका अशें आवय ती पोटली सोडटाना मामान म्हणप. वखद म्हळ्यार सुकयिल्लें किरायतें, अळमाची साल, पुनर्नवो, वट्टेलां अशें खुबशें कितें कितें. आमकां ती पोटली पळोवन रोखडेंच कळटालें की येता त्या आयताराक कोडू वखद आसा. ह्याच पोटयेक आसताली एक दोन पोपाय, पेरां, रसपाळी केळ्याचो एक फेणो, थोडी वोयेक जाल्ली काराती, दोन घोसाळी अशें खुबशें कितें कितें. आवय हें पळोवन खूब खूश जाताली. कुळाचें, घरचें आईन धाडिल्लें. तिणी मागीर ते देवा कडेन वचून ती फुलां देवाक घालप. ती आईन धाडिल्ली फुलांची फाती माळप आनी आपले धाकटे भावा बरोबर बसून खूब खबरी करप. मामाय बी हांगची तुमची खबरी सांगतालो आनी आमकांय बी त्यो आयकुपाक खूब बरें दिसतालें. ते पद्दतीन केलें. आतां आसा कोणाक वेळ. आतां आसात खंय ते मामा. मामा आयलो जाल्यार हाडटा पेस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी नवी सिनेमाची सीडी. आसा कोणा वेळ उलोवपाक आनी आयकुपाक. आतांच्या भुरग्यांक जाय असलें पळय. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. फुडलें साहित्य सादर करपी रोमानेस एंटोनी मेनेझीस. म्हजी हांव गांवाची बायल हे कादंबरींतलो हो एक धाकटुलो भाग. ताणें मॅट्रिकेच्यो परिक्षा दिल्ल्यो. सुटी आसलेल्यान घराच आसतालें. इल्लो रिकामो वेळ मेळ्ळो जाल्यार धांव मारून पिदू मायशी वेतालें. गरज तेन्ना तिच्या वावरांत आदारूय करतालें. पूण हालींच्या दिसांनी आनी रेजिना काजार जावन तांच्या वाड्यान येयतान ते चडसो वेळ रेजिना फाटल्यान सारतालें. तेवूय ताका आपलेंच कशें मानतालें. अशेंच त्या दिसा उडक्यो मारीत ते पिदू मायशें येवन बसलें आनी पिदू माय अशें कितें सांगूंक वेताच तिणें ताका प्रश्न केलो. कितें हाडलां पिदू माय? काय ना गे, हांव कितें हाडटलें तुका? तूं जे उठावळेन भितर सरला आनी हांगा मांड घाला ताचेर कळटा तूं कसली तरी खबर घेवन आयला म्हूण. पिदू माय फाल्यां मगे आमगेर पोपट करतात. हा समजली हांव. म्हाका लाटूंक आपय येतना लाट फोडे हाड अशें बाल सांगलां आसतलें. सारकें न्हय? हांव सदांच येता न्हय? हेवूय पावटी येतली. पळय गे, सारकी समजली तूं. पूण हे पावटी उणेक येवन दी गे. ताका कित्याक? बान सांगला पिदू मायक आपय नाका म्हूण. तूं एक आसा रोखडीच पत्ते विचार करता. बान तुकाच आपय सांगला. पूण वनी पयलेच पावटी आसा न्ही आमच्या वाड्यान. तिकलाय पळोवन दी पापड कशें करतात ते. तातूंत पळोवपाचें आनी कितें आसा? तुजी वनी बरी ना. तिच्यान येवंक जावचें ना.
बरी ना कितें जालें तेका अशे प्रश्न करीत आनी उंचाबळ जावन ते उठले आनी उन्हे करीत रांदच्या कुडा वटेन जावंक आपले पांय उखल्ले. रेजिना थंयच फाटल्यान उबें रावन हो सगलो सायड शो पळयताले पूण ताका खबर नासली. उणे तूं बरी ना गे कितें जालां तुका? रेजिनान ताच्या खांदार हात घालो आनी सांगलें, वंदना बाय, म्हाका कांयच जावंक ना. माय बेस्तीच फकाणां केल्यात तुजी. तूं आनी कितें गे पिदू माय, कसली फकाणां करता? वंदनान आपले दोनूय हात धाडावन तेमाक खेळपाची बेसबरी भुमिका केली. तूं भियेनाका, हांव येतलें आनी माई येतली. आतां जालें खोश? हांव जाणाच आसलें तूं येतलें म्हूण. अशें म्हणून ताणें आपली वेत बोरची भायर काडून तिका चाळवलेल्या भशेन केलें. पूण ती तकली सकला घालून आपलें काम करताली देखून वंदनान केल्लें सुवंग तिणें पळयलें ना. उणे तूं आतां फ्री आसा गे? कित्याक? कसलें काम आसलें? फ्री आसा जाल्यार आमी ताबलांनी खेळया. नाका ताच्या वांगडा ताबलांनी खेळप. शांतुलें आसतलें घरा कडेन, तांगेर वचून खेळ. पिदू मायन मातशें तापलेल्या आवाजान सांगलें. उणे आयज पिदू माय कितें जालां गे? बेस्तीच तापताशी. तिका कांय जावंक ना. चल, म्हाका तुज्या बा लागीं थोडें बारीकशें काम आसा, आमी रोखडीच वचून येवया. अशें सांगून ताणें मायचो निरोप घेतलो आनी वंदनाच्या खांदार हात घालून ताच्या वांगडा चलत रावलें. वनी कसलें काम आसा गे आमगेर? देव बरें करूं. देव बरा करूं सर. फुडल्या सुवातेर वमानेस रामानंद प्रभू. माये मोगा नमस्कार सर्वांक. माझ्या कविते नाव जीभ सुखदा सांभाळे तू उदका थंब. सोशल कॉस. जीभ सुखदा पिंचे उद्यानातिल्यान गावांचे देशांचे मूल सुखदा. सत्याचो सुस्मित फुलांचो झल्लो मोवू सुगंध सोन जल्लो विचित्र. धरणीचेर बाई न्हंय तोळे सर्वय एक पावसाच्या थेंब्याक वावतेताई. काव्य सरसाचे बांधारी रबिल्लो गायक गिंतांचो राग विसरलो. आकाश वीतीर इंद्रधोणू सुकून वर्ण गेल्लो वैरागीशी दिसता. डोळ्यांत मनांत सपनांत सर्वत्र उष्ण कणाची तीक्ष्ण रश्मी ती दिक्कता. रेवे सुगंधुगे नाईली पावसा वृष्टी. धवे मतीवरी पावसा खूप पडली. चित्रवर्णांकित आकाश दिक्कून मोरा वृंद पंख फुल जळायताय. टिपकेले थेंबे तीर्थ समपीर्ण धर्तरी निदेली सर्व दुःख विसोरनु. फल्ले जावनु उठायले धरित्रीक. रातीचो पावसू जोगलू म्हूण दिसता. इंगल्या सम प्रकृती तप्त पेवनु. एक पावसू मग्गून मळबारी चोयता. पावसाकाला मिळची एक कूप. मोगाचो स्पर्श दिल सांभाळितो सर्वदा. जीव रे उदक प्राणू रे उदक. जीवांचो जीव प्राणांचो प्राणू. जीव जलाशय
प्राणवायू जलाशय सांभाळी सर्वदा तो अमृताचो थेंबो. देव बरें करो. देव बरें करूं सर. फुडल्या सुवातेर भोवमानेस्त टायटस मेळोना. अजे आपांचो गांव हो, अजे आपांचो गांव. ह्या गांवांत लोकांक भूक लागना देखून प्रशांत मामा जेवंक दिना. बरोबर आनी कविता बेसीचे. आमचो गांव बुधवंतांचो. आमचो गांव बुधवंतांचो. उलयचें म्हणना आमकां आयकता, सांगचें म्हणना आमकां समजता. आमी दर्या तडीचे सदां माटलेचे. हाताक एक कॉलेज, पांयांक एक इस्कॉल. बापूय सगळे फिरगी, आवय इंग्लंडाची. इंग्रज आमची भास. आमचो गांव बुधवंतांचो. आमचो गांव बुधवंताचो. तकली उखल्ल्यार इगर्ज, तकली बागायल्यार देवळ, कान निटयल्यार मसीद, 3 रस्त्या लागीं दोग मेळ्ळ्यार पाद्री माद्रींचीच खबर मुखार जर मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचो गांव बुधवंताचो. आमचो गांव बुधवंताचो. आयलो एकही सरकारी अधिकारी ह्या गांवांत कुलो उखलना. अनितेच्या कामाक कशेंय जालें, नितेच्या कामाकी हांगा लोणचावणे चलना. दुडू येडटा, काम जायना तरी आमचो बुधवंत दान दाखयता. तकली बागयता, चेपे उखलता, कातचे मानचो, तोपी दवरचो, बुधवंतांनी गाठी म्हणचो दुडे भितरच काम करयता. आमचो बुधवंत दारार सुकोवन वतांत राखून घाम पिकयता. आमचो गांव बुधवंताचो. दुबळ्यां खातीर, दलितां खातीर हांगा झुजानात. निती खातीर, हक्कां खातीर हांगा झुजानात. शांतेचो गांव. हांगा सगळीं झुजां गायें खातीर, पाड्यां खातीर, रेड्यां खातीर. तांची मासां मुखल्या शेकड्याक, हांगा गांवची मनशां मासां मात्र. आमचो गांव बुधवंताचो. शिकप्याचो गांव हो, बुधवंताचो गांव हो. तुमी बुधवंत, भोव बुधवंत अशें म्हणून आयिल्लो गेल्लो माळ्याक चडयता, कानाक वांयगी मारयता, फूल माळून शेडी लागयता. सगळ्या बुधवंतांक 3 कडेन, आमच्या बुधवंतांक 4 कडेन. सगळ्या बुधवंतांक 3 कडेन, आमच्या बुधवंतांक 4 कडेन. आमचो बुधवंत एकदम बुधवंत. पायाचे बोटान काडटा, नाकान उगता, जिबेक लायता, मिटयो मारून मारून दूद चकता. न्हय फोवाची, न्हय मोवाची, फकत शाळाची. आमचो गांव बुधवंताचो. देव बरें करूं सर. सत्र आसा. ह्या सत्रानंतर जेवण तर आसाच, पण शासन आणि लोकप्रशासनान राजभाषेचे महत्व हेजेर परिसंवाद जातलो कॉन्फरन्स हॉलार वयर सभाघर, परिशद सभाघरांत. त्याचबरोबर 3:30 दोनूय हे सत्रां. ब्लॅक बॉक्सान भाशीक अल्पसंख्याक स्थिती आणि फुडार हो परिसंवाद जातलो. तुमच्या आवडी प्रमाण जाय थंय तुम्ही वचांक शकतात. आणि जेंकां कोणाक कोलवा जर वचांक जाय जाल्यार तुम्ही रिसेप्शनाचेर तुमची नांवां दियात. फुडें भोवमानेस्त रोजारिया पिंटो. नमस्कार. महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग मालवणतान आयला एक ल्हानशी कविता मालवणी. कोकणचो पावस. केवढो येव पावस, केवढो येव पावस, घरात नाही आऊस, घर सगळा गळता, चाय चुलीरच जळता. पावसाच्यो लागल्यो धारो, पावसाच्यो लागल्यो धारो, तेतून ह्यो बारदाने वारो, घरावरचो माण असो हलता, बघूनच काळीच करता. वारो असो सोसाट, हलता सगळा खोपाट. वारो असो सोसाट, हलता सगळा खोपाट. पावसच पावस पडता, दुर्वय भरांक व्हांवता. पावळेचं पाणी दारात, चिखल जालो घरात, सगळे सुखान जेवतात, आमची मांडी पेवतात. पावळेचं पाणी दारात, चिखल जालो घरात, सगळे सुखान जेवतात, आमची मांडी पेवतात. कविता करा म्हणे पावसात, कविता करा म्हणे पावसात. अहो कविता करा काय पावसात. आमचो व्हावलो अर्धो संसार, आमचो व्हावान गेलो संसार. आमचो संसार व्हावलो तरी, आमचो संसार व्हावलो तरी पाऊस असोच पडना. आमचो संसार व्हावलो तरी पाऊस असोच पडाले. देवा बापा या वर्षी पीक पाणी बरा येऊ दे,
शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबावी, सगळ्यांची पाणी कपात रद्द होऊ दे, पीक पाणी बरं येऊ दे, पीक पाणी बरं येऊ दे, पीक पाणी बरं येऊ दे. धन्यवाद. देव बरा करू सर. फुडले सुवाते भोवमानेस्त सोनिया शिरसाट. नमस्कार. म्हज्या कवितेचो माथाळो आसा हांव. हांव मन न्हय, हांव मन न्हय, सैर भयर धांवत सुटपी. हांव विवेक, हांव विवेक, धांवत्या मनाक आळाबंद हाडपी. हांव कल्पना न्हय, हांव कल्पना न्हय, अस्तित्वांत येतासर रुपां बदलपी. हांव साक्षात्कार, हांव साक्षात्कार, नवी नवी रुपां घेवन जल्माक येवपी. हांव विचार न्हय, हांव विचार न्हय, केन्ना क्रांती केन्ना वादळ घेवन येवपी. हांव अभिव्यक्ती, हांव अभिव्यक्ती, असंख्य वादळांक वाट करून दिवपी. हांव नदर न्हय, हांव नदर न्हय, काळखांत अपंगूळ जावपी. हांव नदर न्हय, काळखांत अपंगूळ जावपी. हांव गिन्यान, काळखांतल्यान लख उजवाडा कडेन भरपी. हांव अहंभाव न्हय, हांव अहंभाव न्हय, विध्वंसाक कारण थारपी. हांव अणभव, हांव अणभव, चाचण्याचो सांगात दिवपी. हांव मनभेद न्हय, हांव मनभेद न्हय, मनशाचे वाटे घालपी. हांव मतभेद, हांव मतभेद, चर्चेंतल्यान नवो इतिहास घडोवपी. चर्चेंतल्यान नवो इतिहास घडोवपी. देव बरें करूं मॅडम. निमणे कडेन भोवमानेस्त खगेंद्र हेगडे. नमस्कार. म्हालगडे साहित्यकारा मदीं हांव एक नवो, हें म्हजें पयलें खेळ. हांव जें कितें बरयता तें म्हाकाच खबर नाशिल्लें कितें म्हणून. जेन्ना हांवें तें वॉट्सॅपाचेर शेअर केलें तेन्ना डॉक्टर पुर्णानंद च्यारीन सांगलें की हांव बरयता ती खंय काणी कणी, तीच एक काणी कणी तुमच्या मुखार सादर करता. पेलो. सदांच फातोड्डेर नेटान उडोवपी सुर्यान फाटले 15 दीस कोणाकच आपलें तोंड दाखोवंक नाशिल्लें. तो खंय लिपला हें कळूंक लेगीत कुस्तार जालें. निमित्त कितें काय म्हणल्यार रात दीस चालू आशिल्लो पावसाचो शिवर. पुर्तुगाली सरकारा कडसून जेन्ना भारत सरकारान गोंय जिखून घेतला त्या वर्सा सुटके आदीं पावसान अशीच घुमशणां घाल्ली. त्याच वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत भारत सरकारान पुर्तुगाली सरकारा कडून गोंय जिखून घेतिल्लें. जिणेच्या 70 लागसार पाविल्यांनी ह्या गजालीक पुष्टी दिल्ली. कसल्याय गजालीचो अतिरेक कथा कंटाळटा म्हणटा तें फट न्हय. ह्या वर्सा पडिल्ल्या पावसान सामान्य नागरिकां वांगडा सरकाराक लेगीत सायबा भोगोस म्हणपाची पाळी हाडिल्ली. पूण सरकार मात तें उक्तेपणी मानूंक तयार नाशिल्लो. कारण साहेब ह्या नांवाचो सरकारान साप धसको घेतलो. आता तर राजकर्त्याक साहेब नांवाचो इतलो भंय दिसला की तांच्या कार्यकर्त्यांनी लेगीत साहेबा म्हणून तांकां सोडून दिला. ते आता तांकां बाई, बाबा, दादा, पात्रांव, सरजी, मॅडमजी अशें म्हणटात. अंदू पडिल्ल्या पावसान केल्लो हो सरकारी बदल खऱ्यांनीच तोखणाय करपासारको. फुडल्या वर्सा शर्त तुका फिक्स करूया. केपेंच्या रान खात्याच्या मुखेल्यान दिल्लें उतर खरें जायत ह्याच आशेर केपें पिल्ला हांगा रावपी धर्मू फाटलीं 15 वर्सां सावन सरकाराच्या रान खात्याक दिसपट्टेच्या मजुरीचेर काम करता. गजानन गांवकार हो ताच्या ऑफिसांतलो रान खात्याचो गाड. ताच्या आवाठा खाला जें रान येता थंयसरल्या झाडाच्यो फांद्यो सोकाळप, हुंपून पडिल्लीं झाडां कापून ताचेर लोळगे करून ऑफिसा सांगकार ताची रास मारप ही धर्मूची कामां. ह्या भायर पावसा दिसांनी रस्त्या अर्दान झाडां गारफा रावूंक फोंडकुलां मारप, मातशी व्हड जाल्लीं झाडां गोरवांनी खावं नजो म्हणून तांकां लोखणाची विल्ली घालप असलीं कामां धर्मू करची पडटाली. आपली नोकरी एक दीस निश्चित कायमची जातली ह्या आशेन तो पडटातल्या मुखाट्यान करता. नव्यानच बदली जावन आयिल्लो प्रधान वकिली वनपाल मदन मिश्रा साहेब
वनमंत्र्याचो खास मनीस अशें धर्म आयकून जाणा आशिल्लो, म्हण तो ह्या वर्साचो वन महोत्सव मोठ्या दबाज्यान जावंक जाय हाची पुरायेन जतनाय घेतालो. ताणें धर्मूक चंदनाची रोपटी वेगळी काडून दवरूंक सांगिल्ली. धर्मून तशी तयारी लेगीत केली. वृक्षारोपणा दिसा पावसान उपकार केलो. कार्यावळ सुरू जाली. हांसतो तोंडावळो कॅमेऱ्याच्या दिकेन आनी आपले हात रोपट्याच्या मुळावर दवरून मंत्र्याचे फोटो काडप पत्रकारांनी पुराय केले. मिश्रा साहेबान मंत्र्याच्या हाताक लागिल्ली माती आपले स्वता उदक घालून धुवून काडली. उरिल्लें काम पुराय करपाक धर्मूक अर्द दिवन साहेब थंयच्यान कट सरलो. वाडत चलिल्लें प्रदूशण, पर्यावरणांतली विभिन्नता आपले खातें ह्या विशींचें ज्ञान पाजून मंत्री दुसरें झाड लावपाक भायर सरलो. गेल्ल्या वर्सा लेगीत आईच्या त्याच फोंडकुलांत फाटल्या सरकारांतल्या वनमंत्र्यान अशेंच झाड मोठ्या दबाज्यान लायिल्लें. ताचे रोपटें मात धर्मून रुजोवन हाडिल्लो. कितलो तेंप तें जगत जितें व्हरत काय ना हाचो ताका हुस्को जालो. निमाणें वर्सावळी जाता तें जालें. आयज परतून त्याच पोरण्या फोंडांत चंदनाच्या झाडाचे नवे रोपटे लावून जाल्ले. साहेबान सांगिल्लें उरिल्लें काम पुराय करतना धर्म मातसो चिंतनांनी गेलो. ताका आपूण नव्यान मेल्ल्या मनशाक करून पोरणो फोंड हुस्कुपी गांवच्या इगर्जीचो पेलो कसो दिसूं लागलो आनी कांय खेळ तो भेरेल्या भशेन जालो. रोखडोच जाग्यार येतना ताणें लागसार भरिल्ल्या खुरप्याक हात घालीत मनात म्हणलें, शेवटी सरकारी कामां ही पेद्याच्या कामां परस आनी वेगळी कशी जावं येता. सर, सगळे साहित्यकार भोवमाळाचे आणि आम्ही सूत्रधार म्हणटकच तेंच्यांनी आमकां आमच्या विनंतीक मान दिलो म्हणून आमी सगळ्यांचा देव बरो करूं म्हणटले. खूप साहित्य आसला पण तेंच्यांनी थोडा सादर करून सगळ्यांचं मनोरंजन केला. त्या खातीर मी तांकां खराच देव बरो करूं म्हणटले आणि ह्या सत्र सोंपला असं मी जाहीर करतोय.